लोकसभा वेंचणुकेच्या दिकेन भाजपान आपली सुत्रां हालोवपाक सुरवात केल्या। भाजपाचो फुडारी आणि केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखरान बुधवारा पणजे भाजपाचे आमदार मंत्र्यांसयत सरकारांतले मंत्री पक्षांच्या फुडाऱ्यांची बसका घेतली। भाजपाच्या मतांची टक्केवारी वाडोवन दोनूय मतदारसंघात भाजपाचे उमेदवार निवडून हाडपाची तांच्यांनी मोख दवरल्या। भाजपान लोकसभे खातीर तयारेच्या दुसऱ्या पावण्यार ब्रेस्तारा तयारेक सुरवात केली। भाजपाचो फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखरान गोंयांत भाजपाच्या लोकसभेच्या तयारेचो नियाळ घेतलो। राजीव चंद्रशेखरान भाजपाचे सगळे आमदार मंत्र्यां वांगडा बसका घेतली। फक्त भाजपाचे आमदार मंत्री खासदारांबरोबरच न्ही जाल्यार भाजपा सरकारांतल्या वांटेकार पक्ष मोगो आनी अपक्षा वांगडा चर्चा केली। फाटली 10 वर्सां पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन केल्ली उदरगत मुखार दवरून वेंचणुकेक आमी फुडें वयतले। प्रत्येक गोंयकार मोदी सरकारान दाखयल्ली प्रगतीच्या वाटेर मत मारतलो। 2014 पयलींचे अधोगतीक न्ही अशें चंद्रशेखरान सांगले। On the other hand, we also spoke about the ensuing Lok Sabha elections in 2024 and how the last 10 years of transformation of India, transformation of Goa must continue, and that we must work hard to ensure that the people of Goa continue to support Honorable Prime Minister Narendra Modi ji as he has transformed India the last 10 years and continues to take India forward and make India a developed nation in our lifetimes. These coming elections, people of Goa, and we are, our MLAs, colleagues and our party colleagues in BJP Goa are very confident that every voter of Goa will vote to continue this path of development, progress, prosperity of Prime Minister Narendra Modi ji's message, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas, to making India a strong nation and never go back to the despair days of pre-2014, of economic vulnerability, of only a few people getting opportunities, and corruption and dysfunctionality that we saw that made us embarrassed and ashamed in front of the world. वेंचणुकेक फक्त 160 दीस उरल्यात। आतां सावनूच तयारी सुरू केल्या। दोनूय सीट जिखपा खातीर प्रत्येक मतदारसंघात सशक्तीकरण करपाचें काम चालू आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। पूण दोनूय सिटांचेर भाजपाचो उमेदवार कोण आसतलो हाचेर अजूनय सस्पेन्स चालू आसा। वेंचणूक समिती नांवांची निवड करतले आनी ती नांवां पक्षाचे संसदीय समितीक धाडटले। संसदीय समिती उमेदवारांच्या नांवांचेर शिक्कामोर्तब करतले अशें प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले। सगळ्या भावांनी पळयलेलो 2 विशया खातीर आयची बैठक डॉक्टर राजीव चंद्रशेखर जी घेतलेली। एक म्हणजे केंद्रात आशिल्ले वेगवेगळे डेव्हलपमेंटलचे विशय आमचे कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अँड गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया वेरियस विशयांचेर वेरियस मिनिस्टर्स अँड MLAs डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट हाच्या बरोबर त्यांची चर्चा केली। त्यांचे वेरियस इश्यूज हे वेगवेगळे फॉलोअप करप किंवा बाकीचे हे करप नवीन ह्या 2-3 महिन्या भितर आमी कशा पद्दतीन वेगवेगळे प्रोजेक्ट गोंयांत हाडपाक शकता हाजेरूय इन डिटेलान डिस्कशन्स जाले, इन्क्लुडींग मी एंड अलॉंग विथ द मिनिस्टर्स। त्याचबरोबर वेगवेगळे आमचे श्रीपाद भाऊ आशिल्ले, श्रीपाद भाऊंची उत्तर गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेगवेगळे डेव्हलपमेंटल कामां तांचीय सुरू आसा। तांच्यांनी ताचेर मार्गदर्शन केलें कशा पद्दतीन ती कामां फुडें वचूं शकता आनी कित्या बेगीन आमी ते प्रोजेक्ट कंप्लीट करतले हाजेरूय डिस्कशन्स जाले। सगळ्यांनी आपली सजेशन्स रिगार्डिंग दीस डेव्हलपमेंटल वर्क ह्या संदर्भात सगळ्यांनी केली। दुसरो म्हत्वाचो विशय आशिल्लो आमचे लोकसभेचे इलेक्शन्स। तशें पळोवंक वचत जाल्यार फक्त 160 दीस लोकसभेच्या इलेक्शनाक उरल्यात आनी भारतीय जनता पार्टीत लोकसभेच्या इलेक्शनाची तयारी ही आतां पासूनच आमी सुरवात केल्या। लोकसभा इलेक्शनाचेर मार्गदर्शन करपा खातीरय बी डॉक्टर राजीव चंद्रशेखर जी आमच्या मदीं आशिल्ले। आमी पुराय इन डिटेलान हाजेर कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आमी नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा कशा पद्दतीन जिखतले हाजेर सगळ्यांच्या बरोबर चर्चाय केली। इन्क्लुडींग आमकां डॉक्टर राजीव चंद्रशेखर जी हांच्यांनी सजेशनूय दिली फॉर द विनिंग ऑफ द इलेक्शन्स इन बोथ द कॉन्स्टिट्युएन्सीज कशा पद्दतीन आमी जिखपाक जाय वा आमी कशा पद्दतीन तेजो आमी अंत्योदय फक्त म्हणना म्हणजे पयलीं गरिबी हटाव म्हणटाले आमी गरिबी हटाव केली आनी अंत्योदय तत्वाचेर आमी काम करता। 33 MLA इन द प्रेजेंट इन द स्टेट हम दोनों सीट यानी 100% सीट्स हम इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। इलेक्शन डिक्लेअर जातकच
तेचे पयलीं गोंयची इलेक्शन कमिटी आसता आनी त्यानंतर तें नांव पार्लिमेंटरी बोर्ड जो आसा ताचे कडेन वतलें दे वील डिक्लेअर. हांगा आमकां ऑथॉरिटी आसना तशी डिक्लेअर, इज अ सिंबॉल. त्यामुळे त्याच्या संदर्भात अजून काय ते इलेक्शन जेन्ना डिक्लेअर जातलें तेचे पयलीं जातलें. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार आणि वर्षा आशवेकार.